सगळ्यांना नमस्ते। आज वास्कोसून पहिलो बॅच म्हणजे एक 45 लोकांचो पहिलो बॅच आज प्रयागराज आसा। सगळ्यात पयलीं देव बरें करूं पडटा आमचे ऑनरेबल सीएम प्रमोद सावंत सराक की ताणें आमचे उतर दवरून म्हणजे सगळ्या आमच्या हिंदू बांधवां खातीर नाल्यार गोंयकारां खातीर आज प्रयागराज वचपाची एक संधी ताणें प्राप्त केली। आणि 144 आज तुम्ही हांगा पळयलें की जेन्ना हांव बसीन चडटालो तेन्ना सगळ्यांची भावना इतल्यो म्हणजे थोड्यांची दोळ्यांत पसून अश्रू आशिल्ले की आज 144 वर्सांनी येवपी हो महाकुंभाक आज आमी वतात हे तांकां खरेंच दिसना। आणि त्या खातीर तांणी सगळ्यांनी आमच्या सरकाराक देव बरें करूं म्हणला, ऑनरेबल सीएम प्रमोद सावंताक देव बरें करूं म्हणला, आमचे पुराय टिमींग म्हणजे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आज स्वतः जातीन लक्ष घालून आज रेल्वे स्टेशनार रावला सगळ्यांचे स्वागत करपा खातीर, सगळ्यांची सुविधा पळोवपा खातीर, ट्रेनीन बसोवपा खातीर। हे सगळें दाखोवन दिता की हो जो सरकार आसा हो सगळ्यांचो सरकार आसा, ऑल इन्क्लुझिव्ह सरकार आसा। आणि हांव खरोखरच मनांतल्या काळजांतल्यान देव बरें करूं पडटा सगळ्या भाविकांकडे तांची ही यात्रा सुखद जावची, बरे भशेन तांणी येवचे। खूप गर्दी आसा, आमी सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन्सूय दिल्या की थंय गर्दी आशिल्ल्या कारणान तुमी सगळ्यांनी काळजी घेवन बरे भशेन वचून बरे भशेन येवचे म्हणून। आणि ही जी यात्रा तांची आसा ती सफल जावची। हांव परत एकदां आमच्या ऑनरेबल सीएमाक ही ट्रीप प्रयागराजाची तांणी घडोवन हाडली आनी 2 ट्रिपी आसा घडोवन हाडली, हाचे खातीर देव बरें करूं म्हणटा। आनी ही तीर्थयात्रा म्हाका दिसता जे लोक थंय वतले म्हाका दिसता ते तांचे पावन जातले, पूण जे हांगा पसून आसा तांचेय बी हे सगळे महाकुंभाचे हे कशे आशिर्वाद सगळ्यांक लाभचो अशें म्हणटात। देव बरें करूं। Thank you so much. Thank you so much. Sir, thank you.